हांव हेच्या मुखार आनी देखून काम करपाक जाय म्हाका, हेच्या मुखार आनी देखून आनी बरें करपाक जाय. कित्याक बरें केल्यार बरें मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा. दॅट इज नॉट ट्रू, दॅट इज नॉट तें आमी चिंतून आसता. आतां तसो नाशिल्लो हांव उलयता, म्हाका जायता म्हणटा जायता बीजेपी सपोर्ट करता वा आनी कितें सपोर्ट करता. हांव इंडिपेंडंट जिखून गेलो आनी सपोर्ट बीजेपी गव्हर्नमेंटाक दिलो. सांगपाक काय ना, सारकें रावन हांव सांगता. बट इम्पॉर्टंट कितें, प्रमोद सावंतांनी कोण कितें म्हणो एक फायल क्लियर केल्या. आनी हांव सदांच सांगता तेका, हांव सदांच सांगता सीएमाक की आय विल म्हाका काय नाका, म्हाका तुगे काम जाय म्हण, म्हाका तुगे डेव्हलपमेंट जाय, कितें जालें जाय म्हाका दाखोवपाक. कित्याक जरी तरी काम केलें जाल्यार, कित्याक गेल्ले फावटी इलेक्शनाक कितें जालें, म्हाका काम केला म्हणून म्हाका त्रास केलो. असेंब्ली काम करपाक करून न्हू, काम करपाक फाटी पडलो. तेन्ना इलेक्शन येयलें तो म्हाका लोकांक विचारलें हें काम जालें तें काम जालें म्हणून म्हाका व्हिडिओ काडपाक लागले. म्हणजे व्हिडिओ करून काडूंक लागले, कितले व्हिडिओ काडलो. आतां पयले व्हिडिओ काडटले, मागीर हांव रावपाक ना. एका शिकल न्ही, एक पाट शिकल ती घात, एक पाट मार लागला मागीर दूध पाट बी. सो म्हाका जायत त्रास जाले. सो इफर टायम लोकांक सांगिल्लें हांव म्हणलें सगळें काम दाखयतलो. तो एक चीफ मिनिस्टर मागणें तूं हांव तुका मिनिस्टर करून म्हाका कितें करून येवपाक ना, म्हाका कितें करून येवपाक ना. जाय जाल्यार देवा खातीर जातलें, बट काम करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दी. म्हाका काम करून दाखोवपाक जाय. I want to finish each and every work I have put in the manifesto. मतदारसंघातल्या सगळ्या प्रोजेक्टाक तेको दिवपा खातीर आमी फर्स्ट टाइम हांवें त्याच खातीर म्हटलें खंयच्याच पब्लीक फंक्शनाक इतके मिनिस्टर आनी एमएलए खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकी कडेन मेळूना ना, पणजेन मेळूना. स्टेटीच्या फंक्शनाक सुद्दां पणजेन एट अ टायम मेळना, पण ताज्या फंक्शना खातीर आयल्या. हांव खरोखरूच ताका एप्रिसिएट करता. काँग्रेसीन आसतना सुद्दां तेणी हे इतकें करूंक ना. म्हणजे तुमी जाणा जावपाक जाय, काँग्रेसीचोच आमदार जालो जाल्यार सुद्दां इतके प्रोजेक्ट जावंक शकना. जर तो इंडिपेंडंट एमएलए आसतना बीजेपीच्या सरकारात इतके प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक शकता, हे म्हत्वाचें आसा. 17 ते 22 हेच्या मदीं कन्फ्यूज जाले. तोय कन्फ्यूज जालो, तेणी स्वता सांगलें हांवें न्हू, म्हणजे ह्या पक्षान वयता काय त्या पक्षान वयता, बरेच जाण गोवन शेवटी रेजिनांडान ठरयलें की इंडिपेंडंट उबो रावपाचो. पण हांव खरोखरूच म्हणजे ओवरऑल कुडचरी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांनी रायट चॉयस, हांवें रायट चॉयस कित्याक म्हणटा, हांवें खूब कमी एमएलए पळयल्या की जे फेअर प्रायस शॉपूय चलयता, जे एग्रीकल्चर सगळी मशिनरी आपुणून घालता आनी लोकांक 24/7 ऑल सर्विसीस, सगळे तरेच्यो सर्विसीस. म्हणजे ती लायट गेली जाल्यार ती म्हणजे हे घेवन रिक्षा घेवन वचून कोणाक निसण दिवंक जाय जाल्यार ती व्हरून आपुणूच दिता.